पणजेन कचऱ्याचो प्रश्न उपरसल्यार लोकांनी भाजपाच्या सरकाराक जबाबदार धरचो न्ही. पणजेंतलो कचरो हाताळपा खातीर गोंय सरकारान टोंकार जमीन दिल्या, पूण कांय नगरसेवक विनाकारण विरोध करतात असो आरोप भाजपाचो नगरसेवक मेनीन डिक्रूझान भाजपाच्या मुख्यालयान शुभम चोडणकार आनी वैदेही नायका बरोबर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केला. So, आमी रिक्वेस्ट करतकच CM was kind enough to allot us 1,500 square meters of land at Tonka. आता ही टोंकार आमकां कित्याक बरी पडटली आसलेली? एकदम बऱ्याक पडटली कित्याक इट्स अ गुड लँड आनी थिंगासर सेग्रिगेशन बा करपाक आमकां बऱ्याक पडटा. बट ती लँड घेतकूच आमी कावन्सिलान येयली एप्रूव करून घेवपाक, फायनलायज करून घेवपाक. फायनलायज करपाक अननेसेसरी दोग चार कॉर्पोरेटरांनी रिजेक्शन घातलें ऑन, म्हणजे म्हाका सांगूंक शकना कसले ग्रावंड्स ते. पार्किंग लागता, कोण ट्रक लागता. सी ट्रक लागता वो कितें आहा जाल्यार गव्हर्मेंट कॅन से दॅट थिंगासरल्यार हेवी व्हेहिकल्स बॅन म्हणून सांगूंक येता, नो एंट्री फॉर हेवी व्हेहिकल्स फटन दॅट टायम, आनी मागीर एक एक करून ते सिवेरेजीचे ट्रक हाडूंक जाता. आनी आमची ही सेग्रिगेट हे वेस्ट आमचो क्लियर करपाक एक ट्रक वयता 10 टन्स म्हणटा ते. सो नॉर्मली एका ट्रकान 10 to 15 टन्स सुमार वयता. सो एक ट्रक वचपाक हिंगा कितें प्रॉब्लम आहा तो नको. तांच्या कॉर्पोरेटरांनी ऑब्जेक्शन घातलें बिकॉज ऑफ ट्रक्स म्हणटा ते सिवेरेज ट्रक्स एंड दीस ट्रक्स हॅज नथींग टू डू विथ. सो तेणी तो ऑब्जेक्ट केलो आनी मागीर तेणी कमिशनराचेर एक्यूज केलो कित्याक कमिशनर गेलो म्हणून. कित्याक कमिशनर इज रिस्पॉन्सिबल जाता, कित्याक ताणें सांगचें पडटा फाल्यां कोणूय येयले जाय जाल्यार एक्यूज करतले कमिशनराक, बाबा तूं कितें करता काय म्हणजे पणजेची सिटी आयज इतली डटी जाल्यार तूं कितें रिस्पॉन्सिबल. कमिशनर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट. बट कमिशनर तेन्ना एक्झॅक्टली मिटींग ऑर्गनायज करचे पयलीं 5 ताणें सांगलेलो आपूण वयतलो म्हणून, बिकॉज ही हॅज अ मिटींग वीथ CS. सो तो एक्झॅक्टली 5 गेलो आनी 5 वयतकूच हिणी मागीर कमिशनराचेर एक एलिगेशन केलें, तो सोडून गेलो, मिटींग सोडून गेलो आनी अशें करून एलिगेशन. नाव दीस मेयर इज ओन्ली पासींग एलिगेशन्स कोणाचेरूय. आनी नॉर्मली आमची मिटींग काबार जातकूच मागीर कित्याचेर कितें एक पद्दतूच आहा तेंची थोड्या कॉर्पोरेटरांनी कितें फालतू उलोवपाची ताका बेज नासलेली आनी तशें पद्दतीन जालें. आनी अल्टिमेटली तेणी ह्या ग्रावंडाचेर हो टोंका प्रोजेक्ट आमचो बंद केलो. सो हांवें आयज कमिशनराक लेटर केला आनी ताका रिक्वेस्ट केला की थ्रू CM आनी थ्रू गूड ऑफिसीस आनी ते कॉर्पोरेटरांक परत इनवॉल्व कर म्हणून विचार म्हणून, बाबा हो तुमी कित्याक ग्रावंड हो बंद करता काय म्हणून. फाल्यां पेंजीम सिटी वील कंजास्ट वीथ गार्बेज. आमकां गार्बेजीक कांयच प्रॉब्लम हें जावचो ना, सिट्युएशन सॉल्व जावचें ना. एक प्रॉब्लम म्हणटा तो व्हडलो. जोरी आमी आयज भांगिणी आमी प्रोजेक्ट घेवंक सोदता, आमी भांगिणी प्रोजेक्ट करता, जोरी तर भांगिणी प्रोजेक्ट आमी EIA हा ऑन द 28th, एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट हा ऑन द 28th. त्या दिसा दोतून त्या लोकांनी दोतून आमकां क्वेश्चन केलो, तुमची गार्बेज तुमचे कॉर्पोरेटर ऑब्जेक्ट करता तुमचे प्रॉपर्टीन, जाल्यार आमी कशें एलाव करीत जाल्यार आमी कितें रिप्लाय दितलो. व्हेरी सिंपल, लॉजिकल. तांकांय हें आहा. सो हेणी चिंतूंक जाय पयलीं आमची गार्बेज आमची, आनी हो गार्बेजीचो घालतात आमी सगळें करपाक थिंगासो ओन्ली फॉर 3 years, नॉट पर्मनंटली. हो भांगिणी प्लांट आमी जो येयला, इट वॉज एक्वायर्ड इन द इयर 2009 एक्वायर जाला आनी 2012 फायनलायज जावन 86 crores हो प्रोजेक्ट फायनलायज जाल्लो तेन्ना इन द इयर 2012. आतां ह्या प्रोजेक्टाची किंमत जाली 200 crores. आनी हो प्रोजेक्ट तेणी ऑब्जेक्शन घातलेलें म्हणून जून जुलय हितून 2013 बा तेन्ना CM आहलोलो आमचो नूनर भाई परेकरान, तेणें काडलो आनी हो प्रोजेक्ट काडून तो सालिगांव गेलो. तेंच ना नाजाल्यार सालिगांव प्रोजेक्ट जावपाचो न्हू, आमचो बांगिणी जावपाचो. आनी ऑब्जेक्शन कोणें केलां ते एक्स मेयरान केलें, सांगून आपूण थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंट फांड हाडटा म्हणून 13 इन द इयर 13 थ्रू JNNURM. पणजेचें सांगूंक सोदता व्हेरी सिंपल दॅट विथीन दीस आमचे एक टायम हा विथीन 10 to 15 days हें सॉल्व करिना जाल्यार पेंजीम वील बी फ्लडेड वीथ गार्बेज. And people should not held responsible for the government, that is Bharatiya Janata Party, and the corporators who are aligned to Bharatiya Janata Party group. Amka blame konnaka. The sole responsibilities of the mayor and the MLA of Panjim and Taligaon, because Taligaon MLA letter kadlele at tingat galnaka म्हणून. It's already there on the report. So फाल्यां पणजेन तातूंत गार्बेज हें जायत जाल्यार आमकां ब्लेम करपाचें ना.
ही आमी कंज्युमराक एक मेसेज धाडून दिता. आमचे लिडर्स घेवन आमी जाय तर चीफ मिनिस्टरा कडेन वयता. आमी CSR 2.5 crores इज नथींग. Nothing. येदो व्हडलो जागो जेन्ना गव्हर्मेंट आमकां ट्रान्सफर करता, गव्हर्मेंट इतलो सिरियस आहा. एक्चुअली पळोवंक गेल्यार मेयर आनी तेजे टिमीन एक्चुअली तेंच्यांनी जे ते रुलींग आसा तेंच्यांनी हरशी समजोन हें करपाचें आशिल्लें की बाबा आमचो फुडें जो हो प्रॉब्लम क्रिएट जावपाचो आसा तेजेर सॉल्युशन कितें काड म्हणून तेंच्यांनी गव्हर्मेंटा कडेन वचूंक नासलें. पूण गव्हर्मेंट हांगा उलटो तांकां हेल्प करपाक येता जाल्यार हांगा तांचे ते ओपोज करता. आतां प्रश्न येता फक्त CSR न्ही. CSR बद्दल जर तुमकां जर हें आसा ऑब्जेक्शन आहा जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन वचून 2.5 crores गव्हर्मेंटा कडल्यानूय घेवं येता. तशी काय व्हडली कितें प्रॉब्लेम ना. आनी गव्हर्मेंट जर आमकां इतलो सपोर्ट दिता जाल्यार तो सपोर्ट आमी घेवन तात्पुरतो तेजेर तोडगो काडून आनी बायगिडीच्या तोडग्यार आमी आमचे सगळे कॉर्पोरेटर भारतीय जनता पार्टीचे एका पावलान जेन्ना मेयर सांगता जो मेयराक जेन्ना जाय तेन्ना आमी चीफ मिनिस्टर जावं सरकार दरबारी येवपाक तयार आसा.